Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. मानकुराद आंबो म्हणले की प्रत्येक गोंयकाराचो आवडीचो आंबो आणि तो जेन्ना मार्केटान दाखल जालो तेन्ना रेट आशिल्ली 6,000 पर डझन आणि आता ते एप्रील म्हयन्यात आसा सद्या आणि एप्रील म्हयन्यात आता पळोवपाक गेले जाल्यार मानकुराद आंब्याची रेट आहा ती कमी जालेली आसा. सद्या पणजे मार्केटान मानकुराद आंब्याची रेट आहा ती 1200, 1,500, 2,000 अशी विकले वता. सो आता सामान्य माणूस जो आशिल्लो ते आता घेवपाक पणजे मार्केटान येता आमकां दिश्टी पडले. तशेंच पणजे मार्केटान आंबे पळोवपाक गेले जाल्यार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आसा. हापूस आंबो म्हणा जावं मानकुराद खूब मोठ्या प्रमाणात सद्या आयिल्ले आसा आणि लोक घेवपाकूय गर्दी करता. सो अशा तरेन मानकुरादची रेट कमी जाल्ल्या कारणान लोक सद्या खूश आसा. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.